म्हापसा अर्बन बँकेच्या संदर्भात खंयच्याय विशयाचेर खंयच्याय सुवातेर आणि कोणाय कडेन चर्चा तशेंच वाद विवाद करपाक तयार आसा अशें आव्हान काँग्रेस पक्षाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार रमाकांत खलप हांणी केलें। श्रीपाद नायक हांकां तांच्या आनी आपल्या कार्यकाळा संदर्भात डिबेट करपाक आव्हान दिलें, मात तांच्यांनी म्हापसा अर्बन बँके संदर्भात आव्हान दिल्लें स्वीकार करता अशें खलप हांणी ह्या वेळार सांगलें। हांव भाऊक चॅलेंज दिता, तूं वाद करपाक म्हजे कडेन यो, जाय थंय यो। खरें म्हळ्यार भाऊक हांवें पयलें आव्हान दिल्लें। सुरवातीक जेन्ना भाऊन सांगलें की 99 सालान रमाकांत खलप मंत्री आसतना आपण तो डिफीट केलो म्हणून चुकीचें विधान केलें। हांवें ताका आठवण करून गेली, हें चुकीचें तुजें विधान आसा। आनी फुडें ताणें विधान केल्लें की आपणें 25 वर्सांत जें कार्य केलां तेची तोड कोणाकूच लागची ना, म्हणून ताका हांवें दिल्लें ताका की यो तोंडी आमी उलोवया। रमाकांत खलप मंत्रिमंडळांत मंत्री म्हणून 18 म्हयने दिल्लीचो, आनी भाऊ तुमी 25 वर्सां याचो तौलोलीक चर्चा करूया। आनी जनतेक ठरवली न्ही, त्याने ते आव्हान स्वीकारूंक ना, उलटें आव्हान दिलें कितें की राहुल गांधीन आव्हान स्वीकारचें म्हणून, कोणाचें तरी देव जाणे कोणाचें म्हणून। आनी आतां बँकेक उलयता, हांव तयार आसा बँके बद्दल न्ही खंयचोय विशय जो आसा त्या विशयाचेर चर्चा करपाक कोणाय बरोबर खंय तयार आसा, खंयच्याय स्थितीन, खंयच्याय परिस्थितीन, खंयच्याय स्थळाचेर तयार आसा। घेता आश्वासन ते।